काणयेचें नांव नपाईन्स जाल्लो. बरयणार आनी सादर करता डॉक्टर एडवर्ड नाझरेत. तेच जुबयेन बरोवन हाडिल्लें कंप्लेंट घेवन वाचूंक लागलो पोलीस इन्स्पेक्टर. आपणाक बूद कळिल्ले तावन गोलीमारच्या त्या पोलीस स्टेशना मुखल्यान कितले हजार फावटी तेजूबाई पाशार जाल्ली आसा, पूण आज पर्यंत तिका स्टेशनाचो दारवंत उतरोवन भितर वेची गरज पडलीच ना. आपले हे म्हाताऱ्या प्रायर पोलीस स्टेशनाक येवंक पडिल्ल्या दुर्दशाक मती भितरच दुरसोवंक लागली ती. कंप्लेंट बरोवन 4 दीस जाल्ले. सगळो अर्दो आदेश कंप्लेंट बरोवंक तिणें करशिल्लो. 5-6 फावटी बरयल्लें तिदवून निमाणें आतां पोलीस इन्स्पेक्टराक दिल्ली प्रती तिणें तयार केल्ली. कंप्लेंट बरोवन जाल्ल्या उपरांती फाटल्या 4 दिसांनी पोलीस नाकाक वेचें वा नाका म्हणल्या गोंदळांतच तिणें थोडोसो वेळ पाड केल्लो. नापाईन्स जाल्यार हो सोंदी पेल्यान आसतना बहीण म्हणल्या मोगान कितेंय लागीं केल्लें ना म्हूण एक फावटी भोगल्यार वगेच रावल्यार अन्याय दांपून वसत म्हूण तिचें अंतस्कन तिका जागयतालें. ह्या शिवाय तिच्या सांत बसत्या वाड्याचो गुरकार पेलिसाबान तुंस फाटीं सरशी तर हेर मुखार वेचें कोण आसात म्हूण परत्यान वत्ताय करिनातली तर ती पोलीस स्टेशनाक दूर दिवंक येतीच ना. धैर्याक म्हूण आयिल्लो पेलिसाब आपूण स्टेशना भितर आतां येना म्हूण स्टेशना मुखल्या पुडी साहेबाच्या आंगडी बसुल्लो. तेजूबाई एकलीच स्टेशनाक आयिल्ली. गोलीमारांतलें तें पोलीस स्टेशन आजून परन्या बांदपांतच आसलें. वयल्यान नळ्यांचें पाक्याच्या आदाराक घाल्ल्या परन्या जांत्यांचेर उमकळयल्लो फांको जाय नाका तशें हळतान घुंवतलो. बांदप परनें जाल्यारय भितरली मांडावळ नितळ आनी शिस्तेची आसली. इन्स्पेक्टरा मुखल्या मेजाचेर उजव्या कुशींत तांबड्या आनी 5व्या बणाच्या प्लास्टिकाच्या दालयेंनी नाजूक तरान फायलां दवरल्लीं. दाव्या कुशीन पेन्नांच्या स्टँडाचेर 3 विविंगड बणाचीं पेन्नां आसलीं. भोवशा पेन्नांनी आसच्या तिंताचो रंग कळयतालीं. मेजा फाटल्या कदेलाच्या वणकेक पाट लावन नीट बसून तेजूबायेचें कंप्लेंट वाचच्या इन्स्पेक्टराक कांय 40 प्राय. दाट काळ्या बाणाचे माथ्याचे केस नाजूक तरान उगयल्ले. भांगारा बाणाचें फ्रेम आसचें व्हंकल इन्स्पेक्टराच्या मुस्काराक बरेंच सोबतालें. कंप्लेंट घेवन येतना तेजूबायेक आसली कावजेणी पोलीस स्टेशना भितरली वेवस्था आनी इन्स्पेक्टराच्या व्यक्तित्वान मायाक जाल्ली. मिंगेली नापाईन्स जाल्लें कळिल्लें तक्षण आपणें हांगा येजें आसलें म्हूण त्या घडये भोगलें तेजूबायेक. तिच्या कंप्लेंटाक इन्स्पेक्टरान प्रतिक्रिया दिवचे पयलेंच मिंगेलीक कितेंय अनाहूत जालां तर हो पोलीस इन्स्पेक्टर सोदून काडटलो म्हणलो भरवसो तिचे तें उदेन आयिल्लो. मायकल सुवारीस नापत्तो जाला म्हूण तूं चिंताय आनी त्या दुबावाचेर पातयेवन तुजें कंप्लेंट हळवायेन म्हणलो पोलीस इन्स्पेक्टर. तेजूबायेन बरोवन हाडिल्लें कागद पुरतें वाचून जातच कंप्लेंट आसलें कागद आपल्या मुखार मेजाचेर दवरन तें उबोवन वचन अशें आपलें व्हंकल काडून ताचेर दवरन तेजूबायेक जोखून पळयलें इन्स्पेक्टरान. तूं मायकल सुवारीसाची भयण धाकटी वा व्हड? दवडिल्ले आपले हात मेजाचेर दवरीत विचारलें इन्स्पेक्टरान. तो म्हजे प्रास 3 वर्सां ल्हान. म्हाका आतां 69 जातात, ताका 60 म्हणाली तेजूबाई गळायन आसता. 70 लागीं जाल्यारय वताक पडनासतना इस्कोला भितर टिचरीचें काम केल्ल्यान जावेत तिच्या मुस्कारा वयल्या खातीची गोरसाण आजून सावळ्योंक नातली. तरी कपलार आनी गालांचेर उदेवन आयिल्ल्यो मिरयो तिच्यान लिपोवंक जाल्ल्यो नात. माथ्याच्या पिक्या केंसांक काळो बण घालन म्हयनो जाल्ल्यान जावेत केंसांच्या मुळांत धोवसाण उखलून दिसताली. दाव्या भुजाचेर आसो पालव उजव्या भुजाचेरय पांघरून बशिल्ले तेजूबायेतय सादेपण दिसलें इन्स्पेक्टराक. तुज्या भावाच्या कुटुंबाची म्हळ्यार मायकल सुवारेसाची येजमान भुरगीं कोणी ना तुवें? तो नापाईन्स जाला तर तांणी कित्याक दूर दिलें ना? विचारलें इन्स्पेक्टरान. म्हजो भाऊ मायकल सुवारेस नापाईन्स जाल्ल्यांत ताच्या लागशिलांचो हात आसा म्हूण दिसता.
म्हजे कडेन रुजू वचनातल्यान हांवें तें कंप्लेंटांत बरोवंक ना. गुंडाव नाका, हांव तुका शीद गजाल सांगता. कदेलाचेर पाटी ओणकोन आसली तेजूबाई नीट बसली. म्हज्या बापायचें नांव संतान सुवारीस. मुळांत आमी कोडयाल शारांतलीं. ताळो सडिलकार म्हणाली तेजूबाई. म्हजो बापूय गोलीमार सांत आंतोनीच्या प्रायमरी इस्कॉलांत मुखेल मेस्त्री जावन आसल्यान गोलीमारांतच आमची शाश्वत वस्ती. म्हज्या बापायक कोडयाळांत कुटुंबांतोन आयिल्ली व्हड उठवळ आसली. ती विकून ताणें गोलीमारांत कांय आस्त केल्ली. इगर्जे फाटल्यान 1.5 एकर सुवातेर आमचें घर आनी ताका लागून 3 एकरे माडा तोट आमकां आसले. गोलीमार मार्केटी मुखार आतां सुवारीस कॉम्प्लेक्स कितें आसा तें म्हज्याच बापायचें. आमी दोगां भुरगीं ताका. दोगांयकी पाप्पा पर्यंत शिकोवप्याची वृत्ती धरिल्ली. हांव कुर्ता मजाल माद्रीच्या इस्कॉलांत शिकोवन निवृत्त जाल्या. मायकल इगर्जे इस्कॉलांत पाप्पा पर्यंत मुखेल मेस्त्री जावन निवृत्त जाल्लो. लांब उस्वास घेवन ती पिगिळ्ळी तेजूबायेन. तवळ माद्रीच्या इस्कॉलांनी शिकोवच्या टिचरांनी काजार जायनासल्यार बरें म्हूण आसल्यान हांव आंकवारस उरली. मायकलाक काजार केल्लें पप्पान. आमच्या कुटुंबाची गजाल चड नाका. मायकलाची यजमान, तिचें नांव रेमेदिया, घरदार सांबाळनासली. तांचें काजार जाताच पप्पान तांकां विंगड घर करून दिलें आनी हांव म्हज्या पप्पा मम्मा सांगाता पप्पाच्या घराच उरली. मोरा काळाक पप्पान मालगाडें घरदार म्हज्या नांवार वील केल्लें आनी उरिल्ली सक्कळ आस्त मायकलाक दिल्ली. ह्या विशयाक आनी मायकल सुवारीस नापायंच जाला म्हणल्यार तुज्या कंप्लेंटाक कितेंय संबंद आसा? ना जाल्यार तूं शीद गजाल सांग. चड लांबय नाका, म्हाका भायर वचोंक आसा. तेजूबायेक मदेंच रावोन आमसरलो इन्स्पेक्टर. सॉरी सर, नम्रतेन म्हणाली तेजूबाई. कुटुंबाची गजालच मायकल सुवारीस नापायंच जाल्ल्याक लागती तशें म्हाका दिसता. इन्स्पेक्टराक लागीं जावच्याक ती मेजाक हात दिवन मुखार आयली आनी म्हणाली, मोठ्यान सांगता, म्हज्या माय बापाच्या मरणा पयलेंच मायकलाक म्हजेर बरें नातलें. ताचे बायले वरवीं आमी उलवणेंच सोडलें. हांव म्हजे इतल्याक, तो आनी ताचें कुटुंब तांचे इतल्याक आसलें. पप्पाच्या मरणा उपरांत चड उणें 30 वर्सां जातात मायकल आमी ताका मिंगेल म्हणचें म्हज्या घरा आयिल्लोच ना. मुखार मेळ्ळ्यारी आमी उलयिल्ले ना. सुमार 2 म्हयने जातीत. एके सकाळीं मायकल म्हज्या घरा आयिल्लो. ताका पळोवन हांव विजमीत जालीं. 1 वरा चड तो म्हज्या घरा आसलो. आपल्या घरा बायल भुरग्यांनी आपणा नेगार करचें सांगून दुकां गळयलीं ताणें. बायल आनी धाकटो पूत आपणाक उठ बस करतात म्हूण दुचलो तो. पप्पान आस्त सगळी आपल्या नांवाचेर केल्ली. ती बापायची सूख. आपूण आस्तींतले 2 वांटे करन 1 वांटो तुज्या नांवार म्हळ्यार म्हज्या नांवार करता म्हणालो. ओ, उद्गारलो इन्स्पेक्टर. आस्त अशें अचानक म्हज्या नांवार करच्याक कारण विचारलें हांवें. हांव आंकवार, म्हाका भुरगीं बाळां नात. म्हजीच आस्त हांवें तुज्या भुरग्यांच्या नांवार करची आसले कडेन तुवें तुजी आस्त म्हज्या नांवार करच्यांत म्हाका विचित्र दिसता म्हूण हांवें सांगलें. अशें कित्याक म्हूण विचारल्यारी तो पप्पान न्याय करूंक ना, आपूण न्याय करता म्हूण भासूंक लागलो. ही गजाल कोणाय कडेन सांगूंक नजो. कळल्यार आपली बायल भुरगीं आडकळ करतीत म्हूण परत सांगत आसलो. तेजूबाईन उलोवचें रावोन हात तुवाल्यांत आपलें मुस्तर पुसलें. तो नापायंच जाल्ल्याक आनी ताणें आस्त तुज्या नांवार करता म्हणल्याक संबंद आसा म्हूण तुजो दुबाव? इन्स्पेक्टरान शीद विचारलें. इतलें मात्र न्ही म्हणाली तेजूबाई ताळो सजी करन. हेवशीन तेवशीन हेर नांत म्हणलें नक्की कर. आजीक कांय 20 वर्सां पयलें गोलीमार इगर्जेच्या विगाराक आनी मायकलाक कितें जटापटी जाल्ली. तो विगार हांगातावन वेता पर्यंत सुमार 10 वर्सां मायकलान कुंदापूर लागीं कानापूर इगर्जे इस्कॉलाक ट्रान्स्फर मागोवन घेतिल्लें. कानापुरांत आसले कडेन ताका दुसरो संबंद जाल्लो. त्या संबंदांत भुरगोय जाल्लो म्हणून घुसू लोक उलयतालो. आयल्या वार हांगा घरा कळय नासतना शिदा कानापूर पिरगजे वचून काजरा बायल्या संबंदांत जल्मल्या पुताक आनी त्या स्त्रियेक मेळोन आयिल्लो खंय. आपणाक दुसरी बायल आनी भुरगो आसा. आपल्या आस्तींतलो थोडो वांटो तांकां दिता म्हणनी सांगतालो खंय. गोलीमारांत आयकल्ले आसात. इन्स्पेक्टरच्या मुस्कारार बदलाव जाता म्हूण निरीक्षण केल्लें तेजूबायेक तसलें कितेंय दिसलें ना. देखून मायकल सुवारीस नापायंच जाल्ल्यांत ताच्या कुटुंबाचो हात आसा म्हूण तुजो दुबाव.
आपल्या कदेलाचेर पाटी सरोन म्हणलो इन्स्पेक्टर. मायकल सुवारीस खंय गेला म्हूण कोणायकी खबर ना. ताची बायल आनी हांगा असो पूत आनी सून कितेंच जावंक नात म्हणले बरी बिंदास आसात. हांगा असो पूत विनाय दुसरो, नांव मात्र विनाय, बूद अन्नाडी, पॉलिटिक्स करता, न्हंयची रेंव क्वायरीची जाल्ली साकसूंचे बिझनेस करता. मालगडो विजय म्हूण एकलो पूत आसा, तो गल्फांत आपल्या कुटुंबा सांगाता आसा. तो सादो, विनाया परी उपराटी आनी अन्नाडी न्ही. इन्स्पेक्टराक आपणें दिल्ल्या कंप्लेंटाचेर आसक्ता आयली समजून तेजूबाई खूश जाल्ली. आळे तेरे सुवारीस, आपलें व्हंकल पाटी शिरकावन म्हणलो इन्स्पेक्टर, तुजे कंप्लेंट हांगा आसूं दी. आतां हांव रिजिस्टर करिना, मुळावी थोडी तनखी करया. एका वेळा तुवें उसारिल्ल्या दुबावांत कितेंय तीरल आसल्यार कंप्लेंट रिजिस्टर करन अधिकृत तनखी सुरू करया. एका वेळा तुवें उसारिल्लो दुबाव फकत दुबाव तर तुजो तशें आमचो वेळ पाड जाता. तुकाय अनावश्य दोशी. फाल्यां सांजे भितर तुका हांव फोन करतां. एका वेळा तुजें हें दूर रिजिस्टर करचें बरें आसल्यार तुवें परत हांगा येवचें पडटलें. पोलीस इन्स्पेक्टर राजांव उलयलो. तुवें कंप्लेंट रिजिस्टर करून वत्ताय गरजे आसली तेजूबाये, म्हणलो पेलिसाब नागप्प नायकाच्या हॉटेलांत च्या पियेतना. कंप्लेंट दिवन पाटी येतना तेजूबायेक पुरासाण भोगतली बुकी लागिल्ली. तुवें कंप्लेंट बरोवन दिल्लें पुलिसांत हांवन विनायक कळटालें. तो पॉलिटिक्सांत आसा. MLA सांगून कंप्लेंट रिजिस्टर जायनाशें पळयतालो. मिंगेलाब नापैंस जाल्ल्यांत विनायाचो हात खंडीत आसा. बापायक लागाड काडन मोडें खंय तरी लिपयलां आसतालें. पेलिसाब निश्ठूरपणी उलयलो. विनाय अन्नाडी आसूंक पुरो, पूण जल्म दिल्ल्या बापायक लागाड काडचे तितलो हारामी न्ही. मागणें मीस सुकयना. ताकाय बायल भुरगीं आसात. बापायक जिवेशी मारचो ना. मिंगेलीक खंय तरी व्हरून दवरला शेत. येदोळ पर्यंत मिंगेल सुवारीसाक लिपयला म्हणून आसलो पेलिसाब एक मिनीट मुखार वचून विनायान ताची कुनी केल्या म्हणलें तेजूबायेक ओपोवंक जालें ना. अधिकाराची आशा, आस्तीचो मोग मनशाक कुड्डो करता म्हूण तुनसू सांगतली तेजूबाये. प्लेटींतलो निमाणे गोळी बाजो तोंडाक लायत म्हणलो पेलिसाब. गेलो त्या वर्सा उडपींत आवय पुतान मेळोन घरा भितर बिझनेसगार बोणक्याक लागाड काडिल्ली गजल नेणायवे तूं. असली गडितांस हेरांक अन्नाडपर करूंक प्रेरण जातात. मिंगेलाबान आस्त तुज्या नांवार वांटो करून दिल्ल्यांत विनायक व्हड नश्ट जातो ना. तुजे उपरांत ती आस्त ताकाच मेळटी, पूण मिंगेलाबाच्या त्या भायल्या संबंधांतल्या कानापुरांतल्या स्त्रियेक आनी भुरग्याक आस्त दिवची मर्याद उपजोवची गजाल. हे खातीरच मिंगेलाबाक ससनाक लिपयला म्हणलो पेलिसाब. तेजूबायेक कितें सांगचें समजलें ना. विनाय तितलो मारेकार स्वभावाचो न्ही म्हूण तिका कळीत आसल्यारी आस्त अधिकाराच्या आंगालापान थोडे फावटी मनीस खंयच्या पावंड्याक देंवता तें अंदाज करूंक कश्ट म्हणून चारित्रा शिकिल्ले आनी शिकयिल्ले तिका कळीत आसलें. विनायन बापायक लागाड काडूंक ना म्हणून तिका बरोवसो पावलो ना. पोलीस स्टेशनाक गेल्ल्या तिसऱ्या दिसा सांजेर तेजूबाई गोलीमार फिरगज विगाराक मेळोवंक गेल्ली. विगारानच तिका आपयल्लें. पोलिसांक दूर दिवचे पयलें एक उतर म्हजे कडेन उलयती तूं. दुरसोलो विगार. आमचे मदलो न्यायी पुलिसां कडेन व्हरचे पयलें आमीच इत्यात करयत म्हूण हांवें कितले फावटी जायत सांगलें. तूं सोडे लिटींत आसाय, विशेंत पावल साबेंत आसाय. तुजे परी आसचेंच शिदा पुलिसां कडेन वेतीत तर. तेजूबायेक बसूंक सयत सांगनासतना विगार हुन जावन उलयलो. विगाराक कांय पन्नासांची प्राय, नीत आनी शिस्तेचो. ह्या पयलें गोलीमाराक आयिल्ल्या पाद्र्या बांपरास भक्तीपणाचो मागणे आसो. विगाराच्या कडक्क साली वरवीं गोली मारचो लोक ताका भिरंत भरसरल्या मर्यादेन लेखतालो. ही क्रिमिनल केस कुटुंबा भितरली न्यायनितीची न्ही. पुलिसाक कळोवचें बरें म्हणलें देखून गेली. तुमचें उतर म्हाका उडास नातलें म्हूण न्ही. विगार अशें आपणाची सूख दाखोवन दीत म्हणून तेजूबायेन निरीक्षण करूंक नातलें. पुलिसांनी कितें म्हळें? तुज्या कंप्लेंटाक आदार ना म्हळें मू? विगार व्यंग्य उलयलो. तेजूबायेन जाप दिली ना. आदल्या सांजेर पोलीस इन्स्पेक्टरान मायकल सुवारीसाक भलायकी बरी ना, ताका ट्रिटमेंटा खातीर केरळा व्हेला, तो नापैंस जावंक ना म्हूण फोनार सांगिल्लें. विनाय पोलिसांक बल्सा भितर घेतलो म्हूण पेलिसाबान उसारलें सच जालें म्हूण तेजूबायेक भोगिल्लें. मिंगेलाबाची भलायकी बरी ना,
ताका चिकित्सेक केरळा व्हरून दवरला. पोलिसां कडेन वयचे पयलें एक उतर म्हाका सांगलें तर हांवच तुका सांगतो न्ही, पयलेंच तुमकां भाऊ भयणीक सारकें ना, तुमकां दोगांयकी प्राय जाल्या, मोरा काळा राज्य जावन बऱ्यान आसचें सोडून उज्याक तेल वचचें कित्याक? विगार पडपडलो. तेजूबाईक कितें सांगचें सुचतालें ना. पोलीस स्टेशनाक वयचे पयलें पद्रापा कडेन उलोवचें बरें म्हणणो तिचे मतीक आयिल्लेंच ना. आतां कोणाय कडेन मिंगेल सुवारेसा विशीं नाका जाल्लें उलयनाका, विगार मातशें बळावन म्हणालो. हांगाच्या पोलिसांनी केस घेवंक ना म्हणून SP DIGंक दूर दिनाका. हांवें सांगचें पातये, मिंगेल सुवारेसाचेर तुका कितलो हुस्को आसा तितलोच म्हाकाय आसा. गोली मारक जाय जाल्लो तो, ताची भलायकी बरी ना, ताची भलायकी बरी जावचे खातीर माग. विगाराचो राग उणो जाला म्हूण बगलें तेजूबायेक. हांकां सगळ्यांक विनय सुवारेसान मोला घेतलां. दुसऱ्या सकाळीं मिसाक आयिल्ले तेजूबायेक इगर्जेचो आंकडो उतरतना मेळिल्लो पेलिसाब म्हणालो. मिंगेलाबा कडेन दुडू आसल्यारय कारण नासतना एक रुवी सोडिनातलो. पूत तसो न्हय, पॉलिटिक्सांत आसा. पॉलिटिक्सांत दुडवाचो सुरात केल्यार जायना. पोलिसांक पाद्रींक कितलो दिला कोणा. पोलिसांनी कंप्लेंट नेगार केल्लें आनी तेजूबायेन तोंड उगडनाशें विगारान सत्राय दिल्ल्याक पेलिसाब उसांबाळ जाल्लो. केरळाक वखदावरची पिडा खंयची? कसली पिडा जाल्यार माणिपाल कोडयाळांत नांव वेल्ल्या आस्पत्र्यांत चिकित्सा दितात. अप्रूप थोड्यांक बेंगळूर वेल्लें आसा. केरळाक ट्रिटमेंटाक वेल्लें हांवें ह्या पर्यंत आयकोंक ना. कितें तरी घुटमळस पेलिसाब राजांव उलयता म्हणून तेजूबायेकी बगलें. विगार दूड घेवन उलोवचो न्हय म्हणाली तेजूबाई. मिंगेलीक केरळा व्हेला म्हणून ताका समजायलां आसतालें आनी तो पातयेला. पेलिसाब तेजूबायेर चिंतेनातलो. मिंगेलाबाक लागाड काडला म्हूण तो बसूंक लागलो. केल्लीं कर्मां खाताले म्हणाली तेजूबाई. विगाराक भेटून आयिल्ल्या उपरांत मिंगेलाब नापायंच जाल्ल्या गजाल्यांत चड मेतर जावचें नाका म्हूण तिणें निचूव केल्लो. दोन फावटीं उपाध्यक्षाच्या वेंचणुकेंत मिंगेल सुवारेसान सलवयल्लो राग मात्र न्हय. सांत आंतोनी इस्कॉलांत शिकोवन पेलिसाबाची थोडी कर्तुबां उक्ताडाक हाडन मेमो दिल्ल्याचें पारीकपण घेवंक आत्रेगा नासलो. विनय सुवारेसान राजकियांत वाडोवन येवचेंय पेलिसाबाक ताळ्या कडेन लासतालें. एका वेळा मिंगेलाबाची भलायकी बरी नासता आस्पत्र्यांत आसा तर ताची साखरी करता कोण? मिंगेलाबाच्या येजमानी रेमेदबाईची भलायकी बरी ना जालें. विनाई आनी ताची बायल हांगाच आसा न्ही. मिंगेलाबा एकल्याच आस्पत्रेंत दवरला म्हणटाय तूं? पेलिसाबान उसारलेलें राजावीक म्हणून तेजूबायेकी बगलें. वर्सां पयलें पडून कुटाचें ऑपरेशन जाल्ल्या उपरांत रेमेशबायेक आदार नासतना चलोवंक जायनातलें. विनाई गोली मारांतच आसा. एकाळा मिंगेलाब आस्पत्र्यांत आसा तर ताच्या सांगात रावता कोण? पेलिसाबान उसारन आसचे बरी मिंगेलाब नापायंच जाला म्हणल्यार दुबाव दीस वेता वेता हकीकात तशें तिका बगतालें. विगारान दुरसाल्यारी पोलिसाक दूर दिवंक गेल्ली आपणाची सूख न्हय म्हूण तिका बगूंक लागलें. पेलिसाबान वत्ताय केल्यारी SPक आनी DIGक कंप्लेंट दिवच्याक तेजूबाई कबूल जाली ना. मिंगेलाब नापायंच जाल्ली गजाल उलयताले कडेन एका वेळा बापायक लागाड काडला तर ताचो शिराप पुताक मेळटलोच म्हूण तेजूबाईन प्रवाद करूंक धरलें. मिंगेल सुवारेस नापायंच जाल्लो विशय हळतान गोली मारांत बळादीक खबर जावन वाडोवंक लागली. दुडवाच्या गजाल्यांत सुराती जाल्यारी न्याय नितींत सत्ती जावन आसलेल्या मिंगेल सुवारेसान आपल्या मोरा काळा आस्तींत भयण तेरेजबायेक समासम वांटो दिवंक आनी काजाराबयल्या संबंदांत जल्मल्ल्या पुताक आनी ताच्या आवयक आस्तीचो वांटो वील करची तयारायस तो नांव नासता माया जावं कारण म्हूण लोक उलोवंक लागलो. नितीन आसले मनीस सुकोवन पडल्यात म्हळ्यार लोकांक उलोवंक चड आसक्त आसता. कानापुरांत मिंगेल सुवारेसाक अक्रम संबंदाची खबर मीठ मिरसांग लावन प्रसार जाल्लीच चड. सांगाताच मिंगेल सुवारेस नापायंच जाल्ली खबरी विविध तरान विस्तारोवन गेली. खबरेंक खबरो मेळटना तरावळ दुबाव व्यक्त जाताले. एकल्यान दुबाव म्हूण सांगलें दुसरो हकीकत म्हूण नक्की करतालो. ताका आनी थोडे पाकाटे फुटोवन लोक आपणाक कळटा तशें उलोवंक लागलो. मिंगेल सुवारेसा प्रास पॉलिटिक्सांत मुखार येवचो विनाय ह्या खबरांचो प्रमुख शेवट जाल्लो. मिंगेल सुवारेसाक लागाड काडन ताची कूड खंय केरळांत फोंड काडून पुरल्या म्हूण थोडे उलोवंक लागले. उडपीच्या बिझनेसकाराची कूड हुलपोवंक गेल्ल्यान अपराधी सांपडल्यात. कळीत नातल्या सुवातेर पुरल्यार आपायना. विनायक
केरळाच्या आलेप्पी दर्याला उदाक पाटी म्हळ्यार बॅकवॉटर्स सरचे कडेन रिसोर्ट आसा. आपल्या राजकीय पार्टीचे बळवंत सांदे केरळांत आसात. तांच्या कोणाच्या कुमकेन मिंगेल सुवारिसाक केरळांतच नापायस केला, लागाड काडून थंयच मातयेक लागलां अशें थोडो लोक आपलें पुरचें पळयलां म्हणले बरी उलोवंक लागलो. सरकारच विनय सुवारिसाच्या पार्टीचो आनी स्थळीय MLAन विनायक भोव लागशिल्लो जाल्ल्यान मिंगेल सुवारीस नापायस जाल्ली केज मुखल्या वेंचणुकेंत विरोध पार्टीचो सरकार आयल्यार मात्र एका पंथाक पावत म्हूण हेर थोडे भविश्य सांगूंक लागले. कंप्लेंट दिवंक वचून विगारान बुधबाळ सांगले उपरांत तेजूबाई पुरती थंड पडली. 5-6 फावटीं पेलिसाबान तिची भेट करून वत्ताय केल्यारय ती कसलेंय मीठ काडूंक ओपली ना. गोलीमारचो गडगडो पत्राच्या संपादकान तेजूबाईच्या घरा येवन मिंगेल सुवारीस नापायस जाला म्हूण पोलीस स्टेशनाक दिल्ल्या कंप्लेंटाची प्रती विचारली. खबर पत्राचेर प्रकाडल्यार पोलीस सत्रायेन तनखी करतले म्हूण ताणें तेजूबाईक समजोवंक पळयलें. आपणें प्रती दवरूंक ना, कंप्लेंटांत कितें बरयल्लें उडास ना म्हळें तेजूबाईन. विनयाच्या पार्टीच्या विरोध राजकीय पार्टीच्यांनी सयत तिची भेट करून मिंगेल सुवारीस नापायस जाल्ले विशीं शीद पेपरांनी येवच्याक पत्रिका गोश्टी करूंक आदार बसयल्यारय ती तयार जाली ना. ह्या मदें तोंड दंपून बसती ना तर भावाक जाल्लीच गत तिकाय जातली, तिचे मडें केरळांत रेवेंत पुरोवन वेतलें म्हूण विनय सुवारिसान बेश्टावणी दिल्ल्यान तेजूबाई भियोन वगेच बसल्या म्हणनी गोलीमारांत लोक उलोवंक लागलो. तेजूबाईन ती गजल निग्यार केली ना, ओपोवनी घेतली ना. मिंगेल सुवारीस नापायस जाल्ल्या गजलींत ती पुरती मनी जाली. थोडे दीस मिंगेल सुवारीस नापायस जाल्ली खबर हुनोनी आसली हळतान निवोंक लागली. समाजाची गजलच तशी. एकच विशय चड दीस रुचीक उरना. पुतानच बापायक नापायस केला म्हूण तेजूबाई धरिल्ले कांय थोडे गोलीमारांत गार पातयेवंक लागले आनी हळतान ती खबर उलोवचो लोक उणो जायत आयलो. बापायक लागाड काडिल्ल्या आन्नाड्याक कितें तरी मारेकार घडतले म्हणूनच थोडे सात्वीक राखून आसले. अशें लगभग 4 म्हयने पाशार जाले. त्या एका सकाळी गोलीमारच्या सांत आंतोनीच्या इगर्जेची घंट मरणाचें रुदान करूंक लागली. मिंगेल सुवारीस केरळांतच मरण पावल्लो आनी दुसऱ्या सांजेर ताचो अंतीम संस्कार गोलीमार इगर्जेंत दवरलो. खबर सुक्या करडाक पेटयल्ल्या उज्यापरात चड वेगान गोलीमारांत प्रसार जाली. मिंगेल सुवारीस इतले दीस खंय आसलो, कसो मेलो म्हणली आतुराई गोलीमारांत प्रमुख गजल जावन लोक उलोवंक लागलो. गोलीमार इगर्जेंत लोकांची खेटच आसली. नापायस जाल्लो मिंगेल सुवारीस कसो आसा म्हूण दिश्ट घालूंक आयिल्लेच चड. गोलीमारांतच आसून मिंगेल सुवारीस आंतरलो तर तितलो लोक जमतो ना. मिंगेलाबाची कूड वतांत सुकयल्ल्या लेपेपरी जाल्ली, वळखच मेळनातली. पुगरे ताचे गाल भितर वचून दाडामां उखलून दिसतालीं. दोळे कट्ट्याच्या माथ्यांत रोमोवन गेल्ले. मुस्काराची कात पुरत्या कळबणाक बदलली. उपाशी घालूनच लागाड काडलां म्हूण पेलिसाबान सांगिल्लें फट आसचें ना म्हूण तेजूबाईकी बगलें. ती मरणाक येताना इगर्जेच्या मटवांत पेलिसाब तिका राखून रावल्लो. मरणा मिसाक थोडेशे पाद्रा बसले. बुजवण दिवंक आयिल्लो गोलीमारचो आदलो विकार मानादीक जोखीम पिंत बापू उलोवन अशें म्हणालो. जायत्यांक मायकल सुवारिसाच्या पिडे विशीं कळीत ना. ताच्या मेंदवांत शिरेचें कॅन्सर जाल्लें. हें एक अप्रूप तरेचें कॅन्सर. हें कॅन्सर मेंदवाच्या ज्या सुवातेर जाल्लें त्या वरवीं सुरवातेर ताच्या नडत्यांत, चिंतपांत आनी निर्धारांत बदलाव जाल्लें. कोणा कडेन ताणें कितें सांगिल्लें तो सारको सिमितार नासतना उलयतालो. ताणें उलयतना सतस म्हूण दिसतालें जाल्ल्यान साबारांनी ताका आपार्थ करून घेतिल्लो. समस्यो कळटच ताका ट्रिवेंड्रमाच्या प्रख्यात न्यूरोसायन्साच्या आस्पत्रे व्हरून चिकित्सा दिल्ली. उपरांत ताका थंयच सिस्टानी सोलोनच्या पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरांत कॅन्सर पिडेस्तांच्या संस्थांत दवरलो. जोखीम पिंत बापू उलोवनच आसलो. तेजूबाईन माथ्याक दंपरलो पालव कपालाचेर मातसो वडून तकली पोंदा घाली.